सायबिरमांची भेट ह्या कुटुंबात जाता तेन्ना सायबिरमांचे विनवणे ह्या कुटुंबात शांती कुशलकाय बरेपण फावो जावंक मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माझे बहीण मानो तोकलोल्यांक सर्वेस्पर सगल्यांक शक्तिवंत करता आनीक बळ नासलोल्यांक सर्वेस्पर देव गोटाय दिता. ताचे सोशे येवया ताची शक्ती आनी ताचें बळ आमच्या जणेकल्याच्या जिवितांत घेवून आमी वावरूंक ताची कृपा आमकां जणेकल्याक मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें शांतीचें आनी पेकवणेचें जावं पातकी वस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलें बरोबर हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच अखबार मारे सगल्यांक देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कासकी ते सांग तेव्हा मुखार दवरा. सर पदवीदार देवा आमच्या बापा जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याची वाट तयार करूंक तूं आमकां फरमायताय. सर तरेची आमची पिडा काडून उडोव तो येता म्हूण आमी जाणव. तो ताचे भेटेची बुजवण आमकां फावो जावच्या कसलेच अस्कोतायेक लागून आमकां पुरो जावंक दिवं नाका. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येते राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा, तुमी म्हाका कोणा कडेन म्हूण सोर करशात आनी म्हजे सारको आनीक कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात. ही नखेत्रां कोणें केल्यांत? एक फौज कशी तांकां मांडटा आनी दर एकाक आपल्या नांवान तो उलो करता तो तोच. ताची शक्ती कितली पदवी, कितलें व्हड ताचें बळ. कोणूच जबाब दिनासतना रावना. म्हजो फुडार सर्वेस्पराक तावो ना. म्हज्या हक्काची तो बेपरवा करता. अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जायत जाकोबा? अशें तुज्यान तेच जोरूंक कशें जायत इस्रायला? तुका कळूंक नासलें गाय? तुवें आयकूंक नासलें गाय? सर्वेस्पोर सासणाचो देव
पृथ्वेचो शिमो ताणें गोडल्यात. तो तोकोना, तो दोमोना, ताच्या गिन्यांक थाव ना. तोकलोल्यांक तो शक्ती दिता आनी बोळ नासलोल्यांक घटाय. तोरणे दादले तोकून आनी दोमून वचतीत, तरणाटे गळगळून वचतीत, पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता तितल्यांकूय नव्यान बोळ मेळटा. घोणी पोरी तांकां पाकोटे फुट्टात, तीं धांवतात पूण दोमोनात, चलतात पूण तोकोनात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर. सगळीं म्हणुया. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर. सगळ्या मनान, काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कोर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका. सबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर. तोच सगळे तुजे अपमान बक्षिता, सगळ्या वायट्याक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतल्यान निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायेचो मुकूट घालता. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर. सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सोट कोण पेटोना, ताचे काळीज काकुतीचो तेवो. आमच्या पातक्यांक फावो त्या मापान तो कास लायना, आमच्या गुन्यांवांचेर फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर. उद्गार. पळय, आपले पोरजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात ती सोदोव. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातया बोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वयला तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, सगळीं तुमी कोस कोत्तात आनी अज्याच्या बाराकाल आसात तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जो तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनीक हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. सगळीं तुमी कोस कोत्तात आनीक अज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजी सोयशी येत. म्हजे बीन मानू आयच्या दोनूय वाचपाचेर आमचो नियाळ कोत्ता तेन्ना 3 वस्तू आमी पळोवया. पयली वस्त आमी एक सोत मानून घेवंक जाय आनी तें म्हणल्यार आमच्या सगल्यांच्या जिवितांत सूख आसा आनी दूख आसा. आमच्या सगल्यांच्या जिवितांत वयर सकयल जाता. आमच्या सगल्यांच्या जिवितांत बरें आसा आनीक वायटूय आसा. बरें घडटा आनीक वायटूय घडटा. सो दॅट इज पार्ट ऑफ आवर लायफ. आनी ही रियलिटी आमच्या जिविताची आमी जण एकल्यान पयले सुवातेर मानून घेवंक गरजेचें. आमी सगळीं तोखता आनी सगळीं असूख जाता
आनी सगल्यांकूय आमकां बळ मेळटा, शक्तिवंतूय जाता. दुसरे सुवातेर आमी क्रिस्तांवां बावतीस घेतला आनी क्रिस्तांव म्हणटूच एक एक पावटी आमचें जिवीत अशें जाता. जेन्ना आमी ओसोक जाता, आमी दुखी जाता, निराशी जाता, कोश्ट येतात, पिडा येता, तेन्ना आमकां देवाचो उगडास येता. तेन्ना आमकां अदीक वेळ मागणें करचें दिसता. तेन्ना आमकां पवित्र पुस्तक वाचचें दिसता. आनी तेन्नाच तेच परिस्थितींत जें पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता तें करचें दिसता. तसले घडयेक एक एक पावटी जाता तितलो वेळ देवा सांगाताक सारचो दिसता. केन्ना एक पावटी असली आमचे क्रिस्तांवांचे जिवी जाता जेन्ना दूख येता, कोश्ट येता, निराशेपण येता, वा आमकां कितें देवा कडल्यान मेळूंक जाय. तिसरी गरजेची वस्त म्हजी भयण मानू हें एक सत आमी मानून घेवंक जाय. आनी तें म्हणल्यार देव म्हज्या बराबर न्हयच बऱ्याच वेळार म्हज्या सांगाताक आसा. पूण देव सगळे घडयेक सगळे वेळार कसलेय म्हजे परिस्थितींत म्हज्या सांगाताक आसा, म्हजे बराबर वाट चलता, म्हाका आपल्या बळान बसता, म्हाका आपली शक्ती दिता. आनी हें सत म्हजे भयण मानू आमी भावार्थान दर दिसाक जर मानून जियेल्यो जाल्यार दुबावूच ना. म्हज्या जिवितांत कसलीय परिस्थिती जावं, बरें आसूं वो वायट आसूं, वो बरें घडूं वायट घडूं, हांवें देवाचें आसणें म्हज्या जिवितांत अनुभवूंक पावतलो. देवाचें बळ घेवन हांव सगल्या कश्टांचेर जैत भरूंक पावतलो. सो देखूनच म्हजी भयण मानू गरज आसा आमी खोल भावार्थान मानून घेवंक सर्वेस्पर देव सगळे वेळार सगळे घडयेक म्हज्या बराबर आसा, म्हज्या बराबर वाट चलता आनी म्हाका आपलो आदार दिता. आनी हें कोत्तेलें जाल्यार आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता ते भाशेन त्या सर्वेस्परा देवाचेर आमचो विस्वास आसूंक गरजेचो. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तितल्यांकूय नव्यान बळ मेळटा. गोणी पळी तांकां पांकोटे फुट्टात. ती धांवतात पूण दमनात, चलतात पूण थकनात. तर म्हजी भयण मानू तो सर्वेस्पर थकलोल्यांक शक्ती दिता आनी बळ नासलेल्यांक घटाय दिता. आनी हांव सर्वेस्पर दर घडये दर वेळार आमच्या बरोबर आसा. ताचें आसणें आमी अनुभवया आनी ताच्याच आसण्यान आमी जिवंक जो दर दिसाक आमी ज्यो आमच्यो जावं वत्मीक वाटेन वाडूंक जाय त्यो वस्तू करूंक जाय त्यो आमी करुया. जावं मिसाचें बलिदान, दर दिसाक देवाचें उतर वाचप, दर दिसाक देवाक वेळ दिवप. आनी जी जबाबदारी आमची आसा जावं वावराचे सुवातेर वो जावं समाजांत जी जबाबदारी आमच्या आसा ती आमी विस्वासीपणी पाळून हे भाशेन देवाची घटाय, देवाचें बळ आमच्या जिवितांत बऱ्या आनी तशेंच वायटव्या वेळार अनुभव आमी वावरूंक तेच बापाची कृपान बळ सोनेकल्या मागुया. बेठून आमी गायन गावया. निष्कळोंक निर्मल उडो C 27 पान 39 C 27 पेज 39. Zasnadzia
म्हज्या बाबा बनेन म्हजें तुमचें बलिदान सोदपूत विद्यार्थी बाप्पाक मानतात असलें सांग म्हूण मागात. तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनान आणि मोहिमेन आमच्या आणि अख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेऊन मोगळ बाप्पा सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे ओगोणीक पदवेन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. मागता तुज्या पुता जिवीचे नांवीन आमेन. सोर्विस्पोर तुमची सवय आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय वार्ता सोर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय वर्षा आमी करूंक पावो. सोर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पदवीदार सासनाचे देवा सोरकां सोदताय ज्यो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विल्ले येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं दीर धरून आतां आमी आशेत हांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. तेका आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल तोलबार सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा खरोच पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोसुवेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जतोस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्याची सांग दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतल्यान पियात हे म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणी खोऱ्याचें रगत पातकांचे बॉक्सान मिरच्या तुमचे पासत आनी सोमेच मनशां पासत तें भरवतलें हे म्हज्या उगड्यासाक करात. भावट्टाचो गूढ परगटुया. सोमयाचे सुवावी लोकाता आनी एकाचीतले पियेता तितले फावटी तूं वैभवानेचो आमी तुजें मरण परगटा. बापा तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडान सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जिवची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पी तुमीचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भाग्यन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरभोसो दुमेन ती आमच्या गोच्यांची आमच्या बाबा भयणांची इश्ट मित्रांची काकृत कर. तांकां तुजे त्या गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती भाग्यो जुसे तिचो पोती भाग्यो धर्मदत्ता भाग्यो सुसेवाज सान फ्रांसीस शावेर सान मिगेल आनी सोर काळी तुका मानुल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम मागावंक आमकां फाव कर
जे क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगात त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोरबोंदून आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना तकलोल्यांक सर्वेस्पोर शक्ती दिता आनीक बळ नासलोल्यांक घोटाय दिता दो दिसाक दर घडयेक हे सर्वेस्पराचें आसणें व देवाचें आसणें आमच्या जिवितांत आमी अनुभवया आनीक ताचेच बळान शक्तीवन जावन ताचोच भाव ताचेच बरेपण कुटुंबांत आनी समाजांत विस्तारूंक जेजून शिकल्या प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा सण मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणी पडूं नाका वो वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्के आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोमयाची क्रिस्ता तुमच्या दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय म्हज्या पयसुबेच्या बाबाटाचे दिसकाय हांचे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं सकाळ वटान सांबाळ अजी येता राजभोज चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं एकामेका मोगान जेवची शांती दियात देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूतो देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूतो देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या दिसूक सुभागी तुका आमचे तेरेचे म्हाका पावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया सुमया जेजू ये ये D30 पान 60 आणि 8 D38 पेज 68 Amca kalsa rabuge
प्रार्थूया. कोणवळे बाप्पा, ह्या तुझ्या देवीक जेवणाच्या बळान पातकांतले आमी सुटो आनी जेवच्या जल्माचे परबे आमी उर्बेन तयार आसा. मागता जो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोर्विस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सगळ्या सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार मागणी सामिगेलीक सामिगेल महाबडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवो म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक एमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करूं आख्ख्या संवसाराक सळपडटात. आमेन. बो भाग्यवंत मारे, तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो, तूं आमचो भरवसो. आयज आमी तुका तुका भेट भेट करून करूंक आयल्या. आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिल्ल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक अर्गां दिता. आदाराची माये आमी तुजो मोग कोत्ता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच कोत्तेल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे तांय ओडून हाडूंक शक्ते भितर सोर आमी कोत्तेल्या म्हूण भास दिता. पदवेदार माये आमकां हे उपकार सोडून दी. ताळण्याचे जैत व्हरूंक घोटाय. जेजू क्रिस्ताचो सोपूर्ण मोग एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुत्रा सवें सासणाचें जिवी. सदांकाळ आदार दितेले माये आमचे पासत विनंती कर. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे माय मारयेच्या एकाच उतरान गालिल्याच्या काना नोगरान उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुज्या मायच्या आसऱ्याकाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माये आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मोतल्यांक पाव, ताळणेंत आमकां तिराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कर खोवाय. दिसपट्ट्या गोसांनी मागणे हे आदाराचे माये व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गोसांनी तुजो आदार आमी लालयोन मागता. कोस दूख, हुस्के कोती, विघ्नां, संकोश्टां ही आमचे निर्भाग हाडटले कुरीस. त्या उत्सोऱ्यांनी आमची दयेत जतन कर. तुज्या पुताच्याच कोश्टांक आमचे मोड एकठांवून मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळें सोसूंक आदार दी. बाबार्थ्यांची मागणी आमच्या पाप साहेबाक, बिस साहेबाक सरकारी राजकारभाऱ्यां जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धार्मीक एकवटान जिवशे कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपापलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेलोल्या सोमेस बाबार्थ्यांच्या आत्म्यांक सासणाचो विसो दी म्हूण मागता.
ए सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेच मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगोशी कोर म्हूण मागता. ए सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो काश्या गरजो आमच्या आदाराचे मायताय घालुया. इलोसो वेळ ओगीच रावून Margi povici dragna, Lugor vaicia doliani, Sasmorgada raci mai, Oream capaya lagi, Tuce भावार्थ्यांचे मागणे या आदाराचे माये तूं ग्रेस तशी उदार देवाची सोर देणी तूं आमकां वांटाय. आमा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्तांतावन तूं आमच्या पातकांचे बक्षणे आनी आमचें तारण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकून निर्भागी बाळां जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जिवूंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये आतां आमी सोर सोमिया आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तीवंत शारोनाक काळ जिवंक आमकांच भोपून दिवया. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ते आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सुदर आणि सुदर तुझा पूज जेसू. बागेत मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमच्या पासत विनोद कर ए देवाचे भाग्यवंते माये. क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारेक तुजी आवय तुवें मारेक तुजे मायक आमची आवय करून दिली. सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता. आमकां जे काळ सांगता तुज्या आवयचो आदार सोदता. तुज्या सोडवणेचो पोळ सासनाच्या सासनाक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंतांचेर आशिर्वाद. हे सोम्या कुडीचे ओस्कोत्यान कश्टतल्या तुज्या चाकरांचेर व तुज्या चाकरणीचेर तुजी दयाळ दिसकार आनी तुवें रचलेल्या आत्म्याक ऊब दिवून जिवीत बरीत कर. अशें कोश्ट्यां वरवीं नितळ जावन बेगीच तुजे दोयेन भलायकी जोडच्या. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या संगताक आसूं तुमकां राखच्याक. तो तुमचे सोबी आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमच्या वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. मेमोरारे आमी म्हणुया. बो कोणवाळे अंकवार मारे उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो. तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक केल्लो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घे नासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बोरवशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. आंकवारीची आंकवारी माये मोचे तुजे सोशी हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताचे माये
म्हज्या मागण्याची बेपरवाह करूं नाका, पूण दया करून ते आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. T12 भो मोगाड माय पान 207 T12 पेज 207.